देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो तुमकां दर्यावेळो खबर आसा? कळंगूट, मिरामार, कोलवा, बागा ह्यो दर्यावेळो. हातूंतली एक तरी दर्यावेळ तुमी पळयली आसतली न्ही. दर्यावेळेर पिकनिकेक बा गेली आसतली न्ही. तर आतां अशेंच एके दर्यावेळेचेर न्ही सगळीं नुस्तीं जमता. ती कित्याक जमता ती आतां आमी पाठ 12 नुस्त्याचो मेळावो हातूंत पळोवया. एक दर्यावेळ ही गालजीबागची दर्यावेळ. जशी कळंगूटची दर्यावेळ, बागा दर्यावेळ तशी ही गालजीबाग. गालजीबाग हे काणकोण म्हालांत पडटा. आनी हे दर्यावेळेचेर गालजीबागचे दर्यावेळेर सगळीं नुस्तीं जमलीं म्हळ्यार एकठांय जालीं आनी सगळेच आपणाले मेळावे भरयतात. तसो ह्या नुस्त्यांचो एक मेळावो घडोवन हाडचो अशें ह्या नुस्त्यांनी थारायलें. मेळावो म्हळ्यार कितें? एकामेकाक मेळपा खातीर एकठांय येवप, संस्कृतीक कार्यावळ करपाक एकठांय येवप, ताका मेळावो म्हणटात. असो खंयचो तरी एक मेळावो तुमकां खबर आसा? जायतीं बायलां एकठांय येता पळय आनी तेंच्या मदीं उलोवप जाता, संस्कृतीक कार्यावळ करची अशें, तांकां महिला मंडळ म्हणटा. हें नांव आयकलां न्ही तुमी? महिला मंडळ. तेंच्या मेळाव्याक कितें म्हणटात? महिला मंडळ. तर ह्या नुस्त्यान मेळावो घडोवन हाडचें थारायलें आनी त्या मेळाव्याक न्ही तांकां एक येजमान जाय आशिल्लो. येजमान म्हळ्यार फुडारी, त्या मेळाव्याची जबाबदारी घेवपी. म्हणून तांच्या मदीं भासाभास सुरू जाली. भासाभास म्हळ्यार उलोवप. आतां येजमान जाय, तो येजमान बरो आसपाक जाय न्ही. बरो म्हळ्यार कसो? दिसपाक बरो असो न्ही, तर सगळ्याच गुणांनी बरो आसपाक जाय. सारकें तेकडे सगळे गूण आसपाक जाय. तो येजमान सारकी ताणें करूंक जाय. असो योग्य असो येजमान जावो. आतां एकले नुस्तें न्ही फुडें येवन तांकां दिसता हांवूच येजमान जावपाक बरो आसा. तर आपले गूण सांगता, आपूण कसो फीट आसा, आपूण कसो येजमानपण चलयतलो, आपणाकूच तें येजमानपण फावो अशें दर एका नुस्त्याक दिसता आनी तें फुडें येवन आपले गूण सांगता. तर पयलो येता धोडयारो. आतां हो धोडयारो कितें म्हणटा आयका आतां. धोडयारो, ह्या मेळाव्याचें येजमानपण तुमी म्हाकाच दियात. दर्यान तसो न्हंयेंत, न्हंयेंत तसो पोयेंत आनी पोयेंत तसो बायन रावंक जाणा असलो येजमान आसूंक फावो. येजमान जावपाक म्हजे सारको दुसरो कोणूच मेळपाचो ना. आतां दुसरो येता शेवटो. तो ताका कितें सांगता आयकात. आरे पापया धोडयाऱ्या, तुज्या कपलान मरे 3 फातर आनी येजमान जावपाक तूं फुडें सरता. तशान तूं पचपचीत, आंग तुजें लिबलिबीत. आमकां नाका असलो येजमान. त्या परस हांवूच जायन मेळाव्याचो येजमान. रूच तशें रूप, सगळेंच म्हजें उंच, बाजारान मोलय म्हजें खूब. कोण सांगता? शेवटो धोडयाऱ्याक सांगता. आतां शेवट्याक सांगपाक विसवण येता. विसवण पळयलां न्ही? व्हडलें नुस्तें. आरे शेवट्या, कोणाक रे सांगता बाजाराची वडवीक? हांव बाजारांत पावतां तेन्ना घे म्हण उडयो पडटात. विसवणाचें पोस्त, सगळ्यांक ताचो घोस्त. घोस्त म्हळ्यार रूच. दादोशी जाता, गरीब तसो गिरेस्त. म्हाकाच करात ना येजमान. आतां गरीब आनी गिरेस्तूय दोगूय दादोशी जाता. कशें तें? कित्याक गरीब आसा जाल्यार तेज्यान एकूच कुडको म्हणल्यार एकूच पोस्त हाडून खावंक जाता न्ही. सगळो घेवपाक जाय असो ना. आतां विसवणाक सांगपाक काळुंदर येता. आरे विसवणा, पुरो जालीं तुजीं चिकानां. येजमान जावप म्हळ्यार कितें तीं फकाणां? थोडे दीस येतलो मागीर लिपून बसतलो. असल्यांनी कसली येजमानकी करतलो तूं? हांव म्हणटां
फाटीं येजमान जाले ते सगळे दादले. आतां बायलांक संद मेळूंक जाय. हांव बाये काळुंदर, सोबीत तशें सादूर, खाऱ्या तशें साव्या उदकान म्हजें रावप, म्हजी सर कोणाक येत? आतां तेका सांगपाक, काळुंदराक सांगपाक कोण येता? मुड्डसी. काळुंदरा, रूप तसो रंग, नांव तसो गांव, सगळेंच मुगो तुजें कांयचें काय. अशें आसतना तुका येजमानीन जावंक जाय. ताका काळुंदर परतें कितें जाप करता पळयात. काळुंदर, कोण गो तें थंय उलयलें? पडिल्लो दांत कशें? तूं कितें आपणाक समजता व्हडलें मोग रे? परत मुड्डसी कितें सांगता पळयात. आसाच हांव मोगरें, सोबीत आनी सादरें, भांगरावरी रंग म्हजो, अप्सरेचें रूप, म्हाका पळोवन सगळे दादोसी, नांव म्हजें मुड्डसी. आतां पापलेट येता. हीं दोगांय झगडटा आसतना मुड्डसी आनी काळुंदर आतां पापलेट येवन कितें म्हणटा आयकात. पापलेट, नटमोगरे मुड्डसे, सुरय पटाशे, रंग रुपाची मिजाज कितली सांगशी? दिसभर भोवरी कशी नाचशी, असल्यानी येजमानीन सोंपतली कशी? नाचरी ती नाचरी, तोंडान बोचरी, दिसता पळय कशी चिचुंदरी. चड नाचूं नाका, तोंडाक तुज्या फारवत गरी. येजमान आमकां जाय कसो? रंगान गोरो, आंगान बरो, गुणान खरो, आनी रुचीक पणसा खरो. सांगात, म्हजे बगर आसा कोण असो? आतां येता कल्ली. पापलेट मावशे, वाटकुळे बसशे, तूंय अशी गिड्डी, तुजें करतलें मगे सगळें वाड्डी. कदेलार तूं बसशी तर कोणाक ना मगे दिसशी. अशी कशी तूं पिशी, येजमान जावंक सोदशी. हांव बाये कल्ली, न्हाल्ली धुल्ली, सगळ्या बायलांची मुखेली, शक्त दादल्यांची, येजमानाक सोंपपाची. आतां पापलेट कल्ली दोगांय मदीं उलोवप चलता. आतां पापलेट कल्लेक कितें सांगता पळयात. आगे आगे कल्ले, भायल्यारूच वचूं नाका. भितर तुज्या कितलें करपलां तें म्हाका सांगूंक नाका. पोटान कांटे तुज्या, ओठान कांटे, कांट्याक फाटे आडवे तिडवे. आतां कल्ली कितें सांगता पळयात. तूं येदीशी चिरमुली, म्हजे वयर काडटा कांटे, मेळूच तूं म्हज्या हाताक, धरताच तुजे पाखाटे. आतां पापलेट कल्लेक सांगता. योच तूं धरपाक म्हाका, बुद्द शिकयता तुका. परतून कल्ली सांगता. अशें? तूं वळखना म्हाका, व्हडलें गोंय दाखोवचें पडटलें तुका. तितल्या मदीं थंय पावता बांगडो. थंय कोण येता? बांगडो येता. आगे बायानो, तुमी अशीं झगडूं नाकात, वगीच आंकान मांडूं नाकात. पापलेट म्हणटा आतां. बांगडेदाद, तूं जाणकार तसो जाणटो, तुका सगळें कळटा, तूं जाणकार आनी आमच्या परस जाणटो. तूंच सोडय आमचो तंटो. तंटो म्हळ्यार झगडी. हांव व्हड काय न्हय हें सांग हिका. आतां बांगडो कितें म्हणटा आयकात. तो प्रश्न ना आतां, प्रसंग आयला जिवावेलो, संकटांत आसा दर एकलो. मेळावोच जावचो ना जाल्यार येजमानीन जातली कशी? सगळीं जाणां आतां सगळीं नुस्तीं. मेळावोच ना? कित्याक? कित्याक? तर बांगडो सांगता. तुमच्या राजाक खबर ना दर्या देगेर चल्लां कितें? रापणकार लागल्यात थंय घेवंक जीव सगळ्यांचो. कांसवान हाडल्या खबर ही, भोंवंक गेल्लो तेन्ना थंय. सगळीं जाणां आतां सगळीं नुस्तीं म्हणटा. आतां काय कितें करपाचें? बांगडो म्हणटा. सगळ्यांनी हांगाच्यान पळपाचें, मेळाव्याचें विसरपाचें. जीव वाचत जाल्यार 100 मेळावे करूं येता. तेन्ना तुमच्यांतल्या दर एकल्यान येजमान जावं येता.
आतां कळाव लाव नाकात, उशीर करिनाका, कळाव म्हटल्यार उशीर. पळात 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 अशें सांगून